नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमुगाचे विकार पळोवया। आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कृषी वेबिनाराच्या माध्यमांतल्यान शेतकामत्यांकडेन साधलो संवाद। आता मेरेन 4 लाख कोटी रुपयांची मजत शेतकारांमेरेन पाविल्ल्याची दिली माहिती। भारत मंडपमात प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी NXT संमेलनाचे जाले उक्तावण। वोकल फॉर लोकल आणि लोकल फॉर ग्लोबल हे वाक्य खरे जाताना दिसून येता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे वक्तव्य। वाळपईच्या पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात 49व्या पोलीस प्रशिक्षण तुकडीची जाली पासिंग आउट परेड। कायदो सुव्यवस्थे खातीर प्रामाणिक सेवा दिवपाचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन। आयच्यान 10वेच्या बोर्ड परीक्षेक जाल्या सुरुवात। राज्यातल्या वेगवेगळ्या 31 केंद्रांनी 18,871 विद्यार्थी दितात परीक्षा। पणजेत मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हाजरीत जाली कार्निवलाची सुरुवात। युनिटी इन डायव्हर्सिटी संकल्पनेक लागून धार्मिक एकचाराक बळगे मुख्यमंत्री। आणि आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान कृषी वेबिनारांत उलोवप केलें। केंद्रीय अर्थसंकल्पान शेती क्षेत्राची उदरगत करपा खातीर तजवीज केल्या अशें तांणी सांगलें। प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजणेन आता मेरेन 4 लाख कोटी रुपया शेतकारांक मेळ्ळ्यात। 11 कोटी शेतकारांच्या बँक खात्यांत ही रक्कम जमा जाल्या अशी माहिती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कृषी वेबिनारांत दिली। कृषी आणि ग्रामीण समृद्धी ह्या विषयाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अर्थसंकल्पा उपरांत आयोजित केल्ल्या कृषी वेबिनारांत ही माहिती दिल्या। हमें देश के एग्रीकल्चर पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करके और भी बड़े टारगेट तय पाने तक पहुंचना है। इसी दिशा में हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिले, लो प्रोडक्टिविटी वाले जिलों के विकास पर फोकस किया जाएगा। आप सबने विकास के कई पैरामीटर पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम से मिले नतीजों को देखा है। इन जिलों को कोलैबोरेशन, गवर्नेंस और हेल्दी कंपटीशन का और कन्वर्जेंस का बहुत फायदा मिल रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था घटमूट करपाक लागून केंद्रातले भाजपा सरकार कटिबद्ध आसा। प्रधानमंत्री आवास योजनेंतल्यान कोट्यावधी गरिबांक घरां दिल्यात। ह्या घरांक मालकी हक्क दिल्ल्यान प्रॉपर्टी धारकांक रिकॉर्ड ऑफ रायट्स दिल्ल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्री आवास योजनेचे महत्व अधोरेखित करताना सांगलें। हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत करोड़ों गरीबों को घर दिया जा रहा है। स्वामित्व योजना से संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मिला है। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की आर्थिक ताकत बढ़ाई है, उनको मदद बढ़ाई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से छोटे किसानों और कारोबारियों को फायदा हुआ है। हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारे प्रयासों से 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज भारत मंडपमात आयोजित केल्ल्या NXT संमेलनात वांटो घेतलो। ह्या संमेलनात संवसारातले फुडारी, नीती तयार करपी आणि तरेकवार उद्देगांचे तज्ञ हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी न्यूज एक्स वर्ल्ड ह्या वाहिनीचे लेगीत उक्तावण केलें। आयच्या तेंपार वोकल फॉर लोकल आणि लोकल फॉर ग्लोबल हे वाक्य खरे जाताना दिसून येता अशें ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें। पहले मैंने वोकल फॉर लोकल
एंड लोकल फॉर ग्लोबल का विजन देश के सामने रखा था। आज हम इस विजन को सच्चाई में बदलते हुए देख रहे हैं। आज हमारे यहां आयुष प्रोडक्ट्स और योग लोकल से ग्लोबल हो गए हैं। दुनिया में कहीं पर भी जाइए, कोई न कोई तो योग को जानने वाला मिलेगा ही। आज भारत के सुपरफूड हमारा मखाना लोकल से ग्लोबल हो रहा है। भारत के मिलेट्स, श्री अन्न भी लोकल से ग्लोबल हो रहे हैं। साथियों, मिलेट्स ही नहीं, भारत की हल्दी भी लोकल से ग्लोबल हो गई है। भारत दुनिया की 60% से ज्यादा हल्दी की सप्लाय कर रहा है। भारत आज संवसारातली न्यू फॅक्टरी जाल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी भारत वर्क फोर्स ते वर्ल्ड फोर्स जावपाच्या बदलाच्या फाटभुंयेर वक्तव्य केलें। पहिली भारत ज्या वस्तूंची आयात करतालो त्याच वस्तूंची आता भारत निर्गत करता आणि निर्गतीचे एक मुखेल केंद्र भारत जावपाक लागला अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या कार्यावळीत उलयतना मुखार सांगलें। दशकों तक दुनिया भारत को अपना बैक ऑफिस कहती थी, लेकिन आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। हम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं, वर्ल्ड फोर्स बन रहे हैं। कभी हम जिन चीजों का इंपोर्ट करते थे, आज देश उनका इमर्जिंग एक्सपोर्ट हब बन रहा है। जो किसान कभी लोकल मार्केट तक ही सीमित था, आज उसकी फसल पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंच रही है। नवी दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात आज 49वो लेखा दीस मनयलो। ह्या कार्यावळीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मुखेल सोयऱ्यो म्हूण हाजीर आशिल्ल्यो। ह्या कार्यावळीत तांणी PFMS म्हळ्यारूच पब्लीक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टमचे महत्व समजावन सांगलें आणि ह्या व्यवस्थे वरवीं सरकारी सेवा नागरिकांक इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीन उपलब्ध करून दिवपाक सरकाराचो डिजिटल इंडिया उपक्रम तेंको दिता अशें म्हळें। PFMS 60 कोटी लाभार्थ्यांक सेवा दिता। ह्या व्यवस्थे वरवीं 1221 येवजण्यांचें व्यवस्थापन जाता अशी माहिती लेगीत तांणी ह्या कार्यावळींतल्यान दिली। PFMS integrates 250 or over 250 external systems such as the GEM portal, the GSTN, Tax Information Network, the TIN 2.0, PM Kisan, and many more such. So 250 external systems are integrated and it serves end to end. So that is how digitalization has spread itself for effectiveness. मणिपुरात राष्ट्रपती राजवट लागू जाल्या उपरांत केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांच्या फुडारपणाखाला नवी दिल्लीत समीक्षा बसका जाली। ह्या वेळार घरमंत्र्या वांगडा मणिपूरचे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, मणिपूर सरकारातले अधिकारी, सेना दळाचे अधिकारी, अर्धसैनिक दळातले अधिकारी हाजीर आशिल्ले। मणिपूरचे घर सचिव गोविंद मोहन, इंटेलिजन्स ब्युरोचे संचालक तपन कुमार डेका हे लेगीत ह्या बसकेक हाजीर आशिल्ले। 8 मार्चा सावन मणिपूर राज्यातल्या सगळ्या रस्त्यांचेर नागरिकांच्या मुक्त वाहतुकी खातीर व्यवस्था करपाचे आदेश दिल्यात। रस्त्यांचेर आडमेळी हाडटल्या आड खर कारवाय करची अशे आदेश घरमंत्र्यांनी दिल्यात। मणिपूरच्या आंतरराष्ट्रीय सीमांचेर आशिल्ल्या प्रवेश बिंदूंचेर लेगीत दोन्ही वाटांनी संरक्षण वणत घालची अशें बसकेंत थारला। गुजरातात सुरू आशिल्ल्या बुलेट ट्रेन कामाच्या उदरगतीविशीं रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज एक व्हड वक्तव्य केलां। आयज अहमदाबाद रेल्वे स्थानकाचेर सुरू आशिल्ल्या आर्विल्लीकरणाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तांणी सांगलें की अहमदाबाद मुंबईत बुलेट ट्रेनीच्या 360 किलोमीटर रस्त्याचें काम पुराय जालां। महाराष्ट्रातलो बुलेटी खातीर आशिल्लो वाठार लेगीत ह्या वावरांत नेटान मुखार वता, जातूंत दर्याच्या भितर 2 किलोमीटरच्या बोगद्याचें काम पुराय जालां अशें तांणी मुखार सांगलें। 360 किलोमीटर के आसपास काम बहुत अच्छा प्रोग्रेस होके वायाडक्ट के लेवल पे आ गया है
और ट्रैक स्लैब पड़ रही है। स्टेशंस का काम बहुत अच्छा हो रहा है। आज आप एक इस स्टेशन पर हो, ये 3 लेवल पे स्टेशन है, तो ये प्लेटफॉर्म लेवल इसका हाईएस्ट लेवल आया। छत की डिज़ाइन में बीच में पूरा वेकेंट रखा जाता है, तो जब 350 की स्पीड पे गाड़ी चलती है तो प्रेशर को जब मैनेज करना है तो गाड़ी छत को पूरा कंप्लीट कवर नहीं करती। इतने गर्डर के जो केबल की ट्रे के सबके डिज़ाइन में अलग स्ट्रेंथ का मटेरियल यूज़ होता है, और इसकी डिज़ाइन इस तरह से होती है कि जब गाड़ी 350 की स्पीड से चल रही है तो उसके आसपास का जो प्रेशर का एरिया आता है वो प्रेशर से कोई भी केबल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। रेल्वे मंत्र्यांनी बुलेट रेल्वेच्या काम करतल्या तंत्रज्ञाकडे आणि कामगारांकडे उलोवप केलें, तशेंच तांच्या वांगडा तांणी सेल्फी लेगीत घेतली आणि देश निर्मितीच्या कार्यात तांणी दिल्ल्या योगदाना खातीर तांची परबी तांकां भेटली। आंतरराष्ट्रीय व्हीलचेअर दीस दर वर्सा 1 मार्चाक मनयतात। व्हीलचेअर वापरांतल्यांच्या जिणेंत ह्या व्हीलचेअरचे आशिल्ले महत्व विशद करपा खातीर आनी तांकां मजत करपी संस्था, सामाजीक कार्यकर्ते हांचे प्रती कृतज्ञताय उक्तावपा खातीर हो दीस मनयतात। हो दीस दिव्यांग जनांक मान दिवप आणि सर्वसमावेशी समाज निर्माण करपा खातीर आमकां प्रेरीत करता। ह्या दिसाच्या निमतान दिल्लीतल्या कनॉट प्लेस मेट्रो स्टेशनाचेर सामाजीक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाचे सचिव राजेश अग्रवाल हांणी व्हीलचेअर यात्रेक बावटो दाखयलो। ही कार्यावळ सुगम्य यात्रा कार्यावळीखाला जाता। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत कैंपेन तो 2015 में शुरू हुआ था। मेन मकसद ये है कि हम कम्युनिटी को साथ लेके, एक्सपर्ट्स को साथ लेके शहर में घूमें, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो, एयरपोर्ट हो, रोड्स हो, पार्क्स हो, शॉपिंग मॉल्स हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, टूरिस्ट प्लेसेस हो, आर्कियोलॉजी के कोई प्लेसेस हो, फोर्ट्स हो, मेन मंदिर, रिलीजियस प्लेसेस हो अदर, इन सब पे ऐसी टीम्स जाएं, इनफॉर्मली घूमें, बहुत कोलैबोरेटिवली सबसे बातचीत करें, अवेयरनेस फैलाएं। और क्योंकि जब सामने वाला भी देखता है, चाहे वो रेस्टोरेंट ओनर हो या कोई भी हो, कि एक व्हील चेयर पे कस्टमर आ रहा है, एक ब्लाइंड कस्टमर आ रहा है, या कोई डेफ है, या और कोई इम्पेयरमेंट्स हैं, तो हमें उम्मीद है कि वो लोग भी इनकी तकलीफ़ देखेंगे और बिल्कुल कमिटमेंट देंगे कि चलो जी, हम 1 महीने में, 4 महीने में जो आप कमी बताते हो उसको सुधारते हैं। उत्तराखंडातल्या चमोली जिल्ह्यात जाल्ल्या हिमस्खलना उपरांत अडकिल्ल्या कामगारांक वाटोवपाचें काम झुजा पावंड्यार सुरू आसा। वट्ट 55 कामगार ह्या हिमस्खलनाक लागून आडकून पडिल्ले, तातूंतल्या 49 जणांक आतां मेरेन वाटयल्यात अशी माहिती चमोलीचे डीएम संदीप तिवारी हांणी दिल्या। आजुनय 6 जाण ह्या घडणुकेत आडकून पडल्यात, तांचो सोद सुरू आसा। आयज सकाळ सावन बचाव अभियान आनीक नेटान सुरू जालें। चमोलीत आतां वातावरण निवळपाक लागिल्ल्यान मजत वावराक उण्यो आडमेळी येतात। भारतीय सेनेचे जवान, ITBP आणि राज्य संकश्ट निवारण दळाचे जवान उरिल्ल्या कामगारांचो सोद घेतात। मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी सुरू आशिल्ल्या मजत वावराचो नियाळ घेतलो। मजत वावरात आशिल्ल्या संकश्ट निवारण अधिकाऱ्याकडेन तांणी भासाभास लेगीत केली। जोशी मठात वचून सैनिक इस्पितळांत दाखल केल्ल्या जखमी कामगारांची तांणी चौकशी केली। रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह मॉर्निंग 7:38 में हमने स्टार्ट किया था, तो कल की संख्या में 16 का इजाफा हुआ है, 33 से 49 हो गया है, और 27 लोगों को हम जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल भी ले आए हैं। सभी के वाइटल्स स्टेबल हैं, डॉक्टर्स उनको ट्रीट कर रहे हैं। अभी कैजुअलिटी के लिए अभी कोई आंकड़े नहीं आए हैं, डॉक्टर्स ने ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं किया है। 2 क्रिटिकली इंजर्ड बता रहे हैं हम लोगों को। रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यूस हमारा चल रहा है। यहाँ से चॉपर्स जा रहे हैं माणा में, 12 मिनट का उनका राइड है, और जो इंजर्ड हैं उनको लेके आ रहे हैं हम। 22 अभी भी वहाँ हैं माणा हॉस्पिटल ITBP में, तो उनको भी शीघ्र हम लाने का प्रयास करेंगे। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड,
बीते दिनों की याद। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। वाळपयच्या पोलीस ट्रेनिंग केंद्रांत आयज पासिंग आउट परेड कार्यावळ जाली। पुलीस कॉन्स्टेबल, ASI वायरलेस ऑपरेटर, पुलीस कॉन्स्टेबल चालक आणि उत्पादन शुल्क जवानांच्या 49व्या तुकडीचे प्रशिक्षण पुराय जालें। 23 पुलीस हवालदार, 7 ASI वायरलेस ऑपरेटर आणि 80 उत्पादन शुल्क जवानांनी परेडीत वांटो घेतलो। ह्या कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हणून मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, पुलीस महानिरीक्षक आलोक कुमार, उपमहानिरीक्षक अजय शर्मा, PTSचे प्राचार्य संतोष देसाय, उपप्राचार्य नालास्को रापोज आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। प्रशिक्षण पुराय केल्ल्या जवानांनी राज्यात कायदो आणि सुव्यवस्था बरी उरची म्हण प्रामाणिक सेवा दिवची अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार केलें। आणि तुमचे कष्ट हातूंतल्यान तुम्ही ह्या जॉबाचेर सिलेक्ट जाल्ले आसा। त्या जॉबाचेर सिलेक्ट जाल्या उपरांत तुम्ही पुराय तुमची ट्रेनिंग पुराय केल्ली आसा। आज जे देशाच्या तिरंग्याक साक्ष दवरून, देशाच्या संविधानाक साक्ष दवरून तुम्ही शपथबद्ध जाल्ले आसा। शपथबद्ध जाता असताना तुम्ही घेतलेली शपथ ही सातत्यात आम्ही म्हणटा की आम्ही देश हिता खातीर सर्वतोपरी सर्वत्याग करपा खातीर आम्ही सदोदीत तयार आसतले। आम्ही म्हणटा की ट्रान्सपरन्सी इन गव्हर्नन्स हो आमचे ब्रीद वाक्य आसतले। आम्ही सातत्यात ह्यो सगळ्यो गजाली आमच्या याद उरप हे गरजेचे आसा। आम्ही एकाच खातीर म्हटले कारण युनिफॉर्म सर्विसेसात आशिल्ल्या लोकांचेर विश्वास हो जनतेचो खूप मोठ्या प्रमाणात आसता आणि तो विश्वास संपादन करपा खातीर आम्ही सातत्यात वावरप हे आमचे कर्तव्य असता आणि ते कर्तव्याची पालन करप हे तुमचे पहिले कर्तव्य आसा आणि ते तुम्ही सगळेजण पालन करतले हाची हांव खात्री बाळगिता। गोंय राज्य भलायकी विभाग बरे काम करता आणि ताचो उपेग सामान्य जनतेक जायत आसा। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि आपणे भलायकी मंत्री ह्या नात्यान राज्यांत नर्सिंग कॉलेज उबारपाची तयारी केल्या। नर्सिंग कॉलेजीची राज्यांत गरज आसा आणि नर्सिंग कॉलेज उबारपाक लागून जागेची गरज आसा। मुखेलमंत्री ही अडचण पयस करतले आणि ते उपरांत नर्सिंग कॉलेज उबारपाची तयारी सुरू जातली अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी नर्सिंग कॉलेजीच्या बांदणे खातीर आपले मत उक्तायलें। चीफ मिनिस्टर दोन्ही सेम पेजार आसतले। आमचे पार्टीचे लिडरशीप बी आहा, आमी ते केन्ना केन्ना आमकां गायड करता ऑन वेरियस इश्यूज। देयर इज अ ओपन डिबेट एंड वी हॅव टू सी वॉट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, वॉट एवर इट इज। If it's a nursing college, it can happen faster because when Mr. Manohar Parrikar was the chief minister and late Mr. Manohar Parrikar, who had already made provisions there for a nursing college, then I said no, we can have a private medical college. But then for that all codal formalities, all these things have to be followed. So I and the chief minister will ultimately sit down and we'll see what. But I want a nursing college and I also want that there should be more seats available to the girls. But it is all, see, nursing college immediately I can, it is already there in the file earlier. Let us see how it goes and see what is the best interest of the people. We will take everyone, all the stakeholders into confidence into it. अन्न आणि वखदा प्रशासन म्हणल्यारच FDA खात्याचे अधिकारी कालबाह्य उत्पादनांची विक्री करपी फार्मासींचेर छापो मारतले। ताका लागून कालबाह्य उत्पादनांची विक्री करची न्हय अशी शिटकावणी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या। FDA अधिकारी कृत्रिम पद्धतीन तयार केल्ल्या अन्न पदार्थांची तपासणी करीत आसात। कायद्यांचे उल्लंघन करपी आणि आरोग्याचेर परिणाम करपी खाद्य पदार्थांची विक्री केल्यार संबंधिताचेर कारवाय जातली अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां। राज्यांतले रेस्टॉरंट चलोवप्यांनी गिरायकाक नितळ उदक दिवपाक जाय अशी शिटकावणी लेगीत भलायकी मंत्री राणे हांणी दिल्या। All across the state, there is strict campaign. Not only that, color in also your other, like like in red chili powder and all those things in bulk which is sold. Right from that and other colors that are used, right from the colors that are being used. I'm talking about not color as such, but any material that is used. We are just trying to see that a random sampling is taken. We have no intention of harassing anybody, but FDA Director Shweta Desai has been already told very categorically, raids will not stop. Second, hygiene in every restaurant. Randomly we will check. And if we find that anything and they don't have RO filter, they don't have proper, proper hygiene, I will seal them and there's no question of applying them. We'll blacklist them for 6 months. All the restaurants, all the wholesale dealers of various food products, all the
sweet mart people who are there using those foils. We are also going to take and have this in detail analysis which is available with us in FDA. Director has been told on a daily basis to submit a report to me. Even pharmacies bhi ha. Pharmacies काही कडे आम्ही पळयता की आम्ही जेन्ना रँडम चेक करता एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स विकतात. एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स विकतात तसले फार्मसीचे सस्पेंड कर म्हणून सांगलें लायसन्स. तशें आमी दवरिना. राज्यात आयच्यान 10वीच्या बोर्ड परीक्षेक सुरवात जाल्या. अंदू वर्सा 10वीच्या परीक्षेक राज्यांतल्यान 18,871 विद्यार्थी परीक्षा दितात. राज्यातल्या वेगवेगळ्या 31 केंद्रांतल्यान हे विद्यार्थी परीक्षा दितात. 21 मार्च मेरेन 10वीची बोर्ड परीक्षा चलतली. आयच्यान सुरू जाल्ल्या ह्या परीक्षेक विद्यार्थी आनी तांचे पालक सकाळी 8:30 वरांसावनूच परीक्षा केंद्राच्या भायर हाजीर आशिल्ले. ब्लू इकॉनॉमीक चालना दिवपा खातीर गोंय सरकार आनी जर्मनींतल्या लिबरीज इन्स्टिट्यूट फॉर बाल्टीक सी रिसर्च वार्नामुएंडे ह्या शिक्षण संस्थे मदीं समजिकायेची कबलात जाल्या. संशोधन आनी नवकल्पनेक प्रोत्साहन दिवपाक लागून समजिकायेची जाल्ली कबलात राज्याच्या शाश्वत विकासाक फायद्याची थारतली अशें कबलात केले उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सागरी संशोधन मोहिमे खातीर दर्यादेगेर प्रगत ऑप्टिकल तंत्रज्ञान सागरी संशोधन जातलें. ह्यो कबलाती महासागरांतल्या वेगवेगळ्या गजालींचो सोद घेवपाक सक्षम थारतल्यो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. दोनापावला जाल्ल्या ह्या कार्यावळीक पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, गोंय विद्यापीठाचे उपकुलगुरू प्राध्यापक हरिलाल मेनन, जर्मनीचे संचालक प्राध्यापक डॉ. ऑलिव्हिर झेलेन्स्की हाजीर आशिल्ले. Collaboration is an essential step towards exploring and expanding the blue economy through pioneering research, innovation and global partnership. This MOU is designed to enhance the knowledge, to promote technology advances and fostering the innovative solution in the critical areas such as blue water economy, sensor development and numerical simulation. It reflects the forward-thinking vision to protect and sustainability, utilize the ocean resource while creating the opportunities for economic growth and environmental conservation. Goa's deep connections with the oceans. As we all know, Goa is a coastal state, has always been shared the rich and long-standing relationship with sea. Maritime heritage, fisheries, tourism and marine enterprises are the integral part of our society and economy. As we evolve and we must move from the traditional method of resource use to more sustainable and technological advanced practices. बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन आणि स्ट्रक्चरल डिझायनातल्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ह्या विशयाचेर पणजेत चर्चासत्र कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळीचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. ही कार्यावळ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनियर्स इंडिया हांणी आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या वांगडा इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनियर्स इंडियाचे मुखेली अनवर खान आनी सिद्धांत दुभाषी हाजीर आशिल्ले. इंजिनियर तंत्रगिन्यान वापरून राष्ट्र निर्माण करतात. अभियांत्रिकी संस्थांनी विविध अभियांत्रिकी प्रकल्पांच्यो सुचोवण्यो सरकाराक दिल्यार ह्या सुचोवण्यांचेर विचार करून सरकाराच्या माध्यमांतल्यान अंमलबजावणी जातली. अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांनी नाविन्यपूर्ण कल्पना सरकाराच्या विभागाक दिवपाक जाय अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगलें. म्हाका दिसता तुमच्या सारकेल्या नेशन बिल्डर्स हांव मुद्दामून म्हणटलो इंजिनियर्स आर द नेशन बिल्डर्स. एक्चुअली इन्फ्रास्ट्रक्चर जर कोण तयार करता आसत जाल्यार ऑल आर इंजिनियर्स. मागीर तो सिव्हिल इंजिनियर आसतलो, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आसतलो, कॉम्प्युटर इंजिनियर आसतलो, यू पीपल आर द नेशन बिल्डर्स. म्हणून तर टॅक्नॉलॉजीचो उपयोग जाता तितको बरो चडांत चड म्हणजे डिपार्टमेंटान येवचो. ताजी सजेशन्स ही चडांत चड तुमचे कडल्यान आमच्या डिपार्टमेंटाक येवची. डिपार्टमेंटाचो जर कोण आयकना जाल्यार म्हाका येवन डायरेक्ट सांगल्यार जाता. हांव कशें इम्प्लिमेंट करपाचें तें हांव करता. कारण बऱ्याच जाणां तो डायरेक्ट म्हाका सांगपाक सुरवात केला. कारण तेजो एकदां ई आयकना, मागीर तेज्या वयलो आयकना आनी मागीर म्हणटा लास्ट आहा तोय बी आयकना म्हणटा थोडे जाण. म्हणून तेंच्यांनी म्हाकाच सांगचें जेणे करून तेजें इम्प्लिमेंटेशन स्टेटींत खूब बऱ्या पद्दतीन जावपाक शकतलें. आनी आतां ही आसा खबर कार्निवालाची. आयज पणजेंत कार्निवालाची धूम सुरू जाल्या. किंग मोमोच्या चित्ररथान कार्निवालाच्या कार्यावळीचो आरंभ जालो. गोयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी कार्निवालाचें उक्तावण केलें.
ह्या वेळार पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात, अभिनेत्री वर्षा उजगांवकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तावणा उपरांत गोंयकारांक कार्निवालाची परबी भेटयल्या आनी फुडले 5 दीस चलपी ह्या कार्निवालाच्या कार्यावळीत नागरिकांनी आनी पर्यटकांनी वांटेकार जावचे असो उलो मारला। युनिटी इन डायव्हर्सिटीच्या संकल्पनेंतल्यान गोंयांत आमी धर्मीक एकचार अणभवतात अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें। आज गोंयांत कार्निवल मोठ्या व्हडा उत्सवात मनयता हांव समेस्त गोंयकारांक आनी सगळ्या टुरिस्ट हांगासर आयल्या तांचे कडेन मागता की फुडें जावपी 5 दिसाच्या कार्निवलांत तांच्यांनी पार्टिसिपेट जावचें। वी आर प्रमोटिंग द कल्चरल टुरिजम थ्रू द कार्निवल एंड शिमगो। रिजनरेटिव्ह टुरिजम, युनिटी इन डायव्हर्सिटी आमी सातत्यात कम्युनल हार्मोनी गोंयांत पळयता। कार्निवल आनी शिमगो हे दोन्ही कम्युनल हार्मोनीचे प्रतीक आसा। सो दॅट आमी सगळे जाण मेळोन कार्निवल आनी शिमगो हे दोन्ही फेस्टिवलां टुरिजमाचेर खूब व्हडा उमेदीत गोंयांत मनयता। गोयची लोकसंस्कृती, खाद्य संस्कृती संवसारभर पावची आनी गोयची वळख फक्त दर्याच न्हय जाल्यार संस्कृतीच्या मळार गिरेस्त आशिल्लें गोंय अशी वळख संवसारभर पावची हे खातीर कार्निवाल आनी शिगम्या सारखी पारंपारीक उत्सव मनोवपा खातीर सरकार नेटान वावुरता अशें कार्निवालाच्या कार्यावळीत हाजीर आशिल्ल्या पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दूरदर्शना कडेन उलयतना सांगलें। becomes one of the events. It's a symbolic part of showing the Goa's warmth, diversity, culture, and so many things around it, the vibrancy of Goa. And it allows the Goan Carnival to showcase our own culture. Today Goa has been talking about Goa beyond beaches. Goa has been talking about regenerative tourism. And regenerative tourism is built around culture, economy, environment and the society. So festivities, tradition, culture, heritage, culinary. One is showcasing and one is the stakeholders putting it across where people who can come and enjoy the delicacy, the Goan cuisine at large in the whole festival. You have international and domestic tourists coming at large. It's been very successful with the way the year to year we have been growing organically, and it's important for us to showcase our culture and tradition in the right sense. Carnival events like Carnival Shigmo, which are our old traditions. आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 36.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यात उणें तापमान 22.8 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आनी आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कृषी वेबिनाराच्या माध्यमांतल्यान शेतकामत्यां कडेन साधलो संवाद। आतां मेरेन 4 लाख कोटी रुपयांची मजत शेतकारां मेरेन पाविल्ल्याची दिली म्हायती। भारत मंडपमात प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी NXT संमेलनाचे जालें उक्तावण। वोकल फॉर लोकल आणि लोकल फॉर ग्लोबल हे वाक्य खरे जाताना दिसून येता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे वक्तव्य। वाळपयच्या पुलीस प्रशिक्षण केंद्रात 49व्या पुलीस प्रशिक्षण तुकडीची जाली पासिंग आउट परेड। कायदो आणि सुव्यवस्थे खातीर प्रामाणीक सेवा दिवपाचे मुखेलमंत्र्यांचे आवाहन। आयच्यान 10वीच्या बोर्ड परीक्षेक जाल्या सुरवात। राज्यातल्या वेगवेगळ्या 31 केंद्रांनी 18,871 विद्यार्थी दितात परीक्षा। पणजेत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हाजरीत जाली कार्निवालाची सुरवात। युनिटी इन डायव्हर्सिटी संकल्पनेच्या माध्यमांतल्यान धर्मीक एकचाराक बळगे मुखेलमंत्री। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीन तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर नवे OTT ॲप वेव्ज सुरू केला। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।